कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं देसां हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावं कमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावं आमचे कारण मोगाचनो हर एका शुक्राराच्या कार्मेल किरणाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत आमी हर एका शुक्रारा पवित्र सभा आनी कुटाम ह्या विशीं नियाळ करना आसां गेल्या हप्त्यांत आमी पवित्र सभा जावन आसा एक ल्हान कुटाम ह्या विशीं नियाळ केल्लो आनी आज आमी कुटुंबाच्या विशयंच आमचो नियाळ आमी करया कुटाम म्हळ्यार कितें आनी आमची आधुनीक कुटुंबां कशीं आसात आनी ज्या आधुनीक कुटुंबांत उपजोवचे समस्या कसले आनी आधुनीक कुटुंबां आमी कशीं बांदून हाडचीं ह्या विशयंत आमी नियाळ करून पळोवया आमच्या आधुनीक कुटुंबांची परिस्थिती कशी आसा हांव सबार वर्सां पयलें मंगळूरू सेमिनरींत आसतना आमी एक ड्रामा केल्लो ओड वोवरू म्हळ्यार धांवचें आयची परिस्थिती कुटुंबांची परिस्थिती आयच्या आधुनीक कालाच्या मनशांची परिस्थिती अशी आसा ओड वोवरू धांवचें रनिंग आज सकाळीं तावन सांज म्हणसर लोकांक वेळ ना आमी बॉम्बे बेंगळूर असल्या व्हडल्या महान सिटींक आमी गेल्यार आमच्या मंगळुरांत ती अशेंच आसा सकाळीं एका 4-4:30 वरां उठल्यार आमचें काम आमचो वावर उदक भरचें रांदचें भुरग्यांक इस्कोलाक तयार करचें तांकां इस्कोलाक सोडचें ऑफिसाक धांवचें सांजे ऑफिसांतल्यान फाटीं येवचें आनी त्या उपरांत सांजेचें रांदचें उदक भरचें अशें उदकाक भुरग्यांक न्हाणोवन तांकां न्हिदावचें आनी आमी न्हिदोंक येतना रातीचीं 11 वरां 12 वरां मनशांक एका कुटुंबांत एकामेका बसून उलोवंकूच वेळ ना जावं दी ते रयत जावं दी ते ऑफिसान काम करचें सगळ्यांनी उलोवंकूच वेळ ना
अशें सकाळीं सांज म्हणशेर धांवचेंच जालें. आनी एक ह्या आधुनिक काळाची परिस्थिती जावन आसा इन्स्टंटिझम. इन्स्टंटिझम म्हळ्यार सकाळीं न्हू सांज म्हणसर मनीस भयंकर बिजी. आज आमी पळयता इन्स्टंट कॉफी, इन्स्टंट टी, कोणायकी रांदूंक वेळ ना, पुरसोत ना. सबार आमी मॉलांक गेल्यार थंय तुमकां इन्स्टंट मीठ, इन्स्टंट इडली, इन्स्टंट वडे, सगळें इन्स्टंट. तुमी घरा हाडलें, तें उक्तें केलें आनी खायलें, तुमी घालें, तक्षणा इन्स्टंट रांदप थंय जाता. इडल्यो वडे ह्या खालें जाल्यार आदींचे बरी तें वांटून तातूंत इडल्यो करून ताका वरां खर्च जाय म्हणून नात. तशेंच आमच्या कॅथोलीक कुटुंबांत हें इन्स्टंटिझम आयलां. ह्या इन्स्टंटिझमांत आमचे मदले संबंद, व्हंकले आनी न्हवऱ्या मदलो संबंद, कुटुंबांत आवय आनी भुरग्या मदलो संबंद, माया मोग, ह्या इश्टा मदलो संबंद आनी माया मोग, इश्टगात इन्स्टंट जाल्या. तो आदी मग आसलो तो गूढ मोग, गूढ संबंद, एकामेका आदारसूचे, सुदारसूचे, एकामेका सोडदडीन जियोवचे, हे मस्तू उणें जालां. सबार वर्सां आदीं राखण्या पत्राचेर सप्टेंबराच्या 21 संपादकांत अशें संपादकान बरयल्लें, लग्न तुटा फुटू क्रिस्तांव कुटुंबाचेर कर्ग. बाप एरिक क्रास्ता म्हणटा, आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबाचेर जायत्या संगतींनी प्रभाव घाला. ह्या वरवीं आमचें कुटुंब बेसा जालां. सर्व कुटुंबां प्रास आमच्या मंगळूरच्या कॅथोलीक कुटुंबांचेर काजारी जिणयेचेर जाल्लो परिणाम निजायकी विशेष. काजारी जिणयेंत कुटुंब उपजाता, पूण ह्याच काजारी जिणयेंत फूट आयल्यार कुटुंबच फसाळटा. तो म्हणटा, भारतीय कॅथोलीक पवित्र सभेच्या धार्मीक कोर्टींत काजारी वेगळासराक आजीक दाखल केल्ल्या सर्व अर्जां पैकी मंगळूर कॅथोलीक क्रिस्तांवांचो संख्यो चड. सर्व भारतीय कॅथोलीक दियेसीजीच्या धार्मीक कुटुंबा कोर्टींत दाखल जाल्ल्या वेगळासरा अर्जां पैकी मंगळूरू दियेसीज दुसऱ्या स्थानार आसा. मुंबय दियेसीज पयल्या स्थानार आसल्यार मुंबईंत दाखल जाल्ल्या अर्जां पैकी मंगळूरी कॅथोलीक चड वांट्यांनी आसात. अशें मंगळूर आनी मुंबय दियेसीजीच्या विच्छेदनाच्यो अर्ज्यो सांगाता घालच्यो तर मंगळूरी कोंकणी कॅथोलिकांचो संख्योच चड. वय मोगाचें न्हू, हें जावन आसा सत. तुमी उरल्या भासांक वसा, जावं दी मलयाळी या तामिळियन, आमचे मदें मंगळूर कॅथोलिकां मदें आसुल्लो तो वेगळासार जावं दी हिंदुआं मदें या हेरां मदें ना. बगार आमचे मदें तो चड आसा. कित्याक? आमची कुटुंबां पासाळटात. कित्याक आमचें काजारी जिवीत आज तुटाफूट जालां. कित्याक म्हळ्यार आमची कुटुंबाची परिस्थिती अशी जाल्या. थोड्या वर्सां आदीं डॉन बॉस्को हॉलांत एक सेमिनार जाली. ह्या सेमिनारांत सबार जाणांनी आपली भाशणां केलीं कुटुंबाचेर हो सेमिनार. ह्या थोड्या भाशणदारांनी बरें सांगलें, आमची कॅथोलीक कुटुंबां जावन आसात बरीं, ती जावन आसात ल्हानशी पवित्र सभा, आनीक आमच्या कुटुंबांनी आनीकय मागणें आसा, माया मोग आसा, एकवट आसा. तें खरें. पूण मुस्त कुटुंबांनी आज
आमची कुटुंबां तुटाफूट जावंक कारण कितें? थोड्या भाशणदारांनी सांगलें आमची मंगळूरची कुटुंबां आज फिल्म पळोवची थिएटरां, पियोवची बारां आनी रेस्टॉरंटां, राती न्हिदची हॉटेलां जाल्यांत. एकलो भाशणकार म्हणालो आमची कॅथोलीक कुटुंबां, मंगळूरची कॅथोलीक कुटुंबां आज फिल्म पळोवची थिएटरां जाल्यांत. सांजेर ऑफिसांत डॅडी आयलो आनी ताणें न्यूजाचें चॅनल उक्तें केलें. चेडूं आयलें, ताणें फिल्म सॉंगाचें चॅनल ऑन केलें. धाकटें मुन्नी झगडलें की म्हाका कार्टुनाचें चॅनल जाय. अशें सगळ्यांनी आपलीं आपलीं चॅनलां तांणी पळयलीं, पूण निमाणें मागण्याचें चॅनल त्या कुटुंबांत ऑनूच जावंक ना. सगळीं चॅनलां तांणी पळयलीं, जेवलीं आनी न्हिदलीं. आदीं आमच्या मंगळूर कुटुंबांनी सांजेची आमोरेची गांठ जाता आसतना आमी जर तर आमच्या मंगळूरच्या कॅथोलीक कुटुंबाच्या बगलेन आमी चलून वता आसतना सांजेची आमोरी या तेर्स या आमकां कांतारां आयकूंक मेळटलीं. पूण आज त्याच कॅथोलीक कुटुंबांनी आमी वता आसतना आमकां फिल्म सॉंगां या टीव्हीचीं पदां आयकूंक मेळटात. म्हूण धरून आमी वता आसतना आदीं घरा भितर आमी रिगता आसतना मुखल्या सालांत आसली आल्तार, पूण आज आल्तारीच्या बदलाक आमी रिगता आसतना आमकां व्हडली शोकेज आमकां मेळटा. आल्तार आदीं म्हाका कुटुंबाचें प्रमुख स्थान घेतलें, तें मुखल्या मदल्या सालांत आसलें. पूण आज आल्तार ना, बगार थंय आमकां शोकेज आमच्या कुटुंबांत प्रामुख्य स्थान घेता. एकटी हांव एका घरा बेजमेंताक गेल्लो थोड्या वर्सां आदीं, आनी तेन्ना गेल्ल्या वेळार वडील म्हणालो फादर तुमी स्टार्ट करया. हांवें इशीन दिशीन पळयलें, खंय म्हाका आल्तार दिसूंक ना. सायबा खंय हांवें स्टार्ट करचें, खंय आसा आल्तार? परत थंय आसा. खंय म्हणून हांवें विचारलें. तो शोकेजीक बोट दाखयतलो आनी शोकेजींत हांवें पळयलें थंय सबार बोम्बी डॉल्स आसात आनी फोरेंतान हाडिल्ल्यो धाकट्यो धाकट्यो विस्केच्यो बाटल्यो पुरो आसात. आनी ताच्या मदल्यान एक तांणी कुरीस दवरला, धाकटो कुरीस. आनी ते म्हणटात तो कुरीस जावन आसा आल्तार म्हणून. आनी कितें करचें, हांवें मागणें कुर्साक पळोवन आराम केलें. मोगाचें न्हू, आज आमच्या कुटुंबांत देव प्रमुख स्थान घेता गी म्हणल्यार आमी आमकांच विचारूंक जाय. आनी थोड्या कुटुंबांनी मागणें केदाळा 2 सिरियलांच्या मदें. एक फावटी एका कुटुंबाक गेल्ल्या वेळार सांजेचो तेर्स आमसोरेतारान म्हणटात. हांवें तेर्स जाल्ल्या तक्षणा टीव्हीचे मुखार बसलीं सिरियलां पळोवंक. हांवें येजमान्या कडेन विचारलें कित्याक इतलो आमसोर, कितें करचें फादर? आमच्या भुरग्यांची आमकां ताकीद. एक सिरियल 7:15 7:15 आखेर जाता, दुसरें सिरियल 7:30 आराम जाता. तांच्या 15 मिनटां मदें आमी आमचो तेर्स आनी आमरी मुक्ती जाय. मोगाचें न्हू, आमकां जेवंक खावंक न्हावंक सगळ्याकी कितलीं वरां आसात, पूण देवाक समर्पूंक आमकां अर्दो घंटो सयती आमकां मेळना. तर जर तर आमच्या कुटुंबांत मागणें उणें जाल्यार आमचें कुटुंब कशें एकवटान आनी माया मोगान जिवंक साध्य, हें आमकां विचारी जाय. कित्याक म्हळ्यार जें कुटुंब सांगाता मागता तें कुटुंब सांगाता जियेता. जर तर मागणेंच आमच्या कुटुंबांत उणें जालें, नपयस जालें,
खंडी जावन आज या फाल्यां त्या कुटुंबांत तुटाफूट येताच. दुसरो भाशणकार म्हणालो, आमची कुटुंबां आज विलासी जियन जियोवची पियोवची बारां ह्या रेस्टॉरंटां जाल्यांत. कित्याक म्हळ्यार सबारपोटी आमच्या कुटुंबांनी आमी येवचें खाली राती न्हिदोंक मात. ह्या सबारपोटी पार्टी आमच्या कुटुंबांनी जातात. भुरग्यांच्या मुखार आमी पियोवचें खावचें, भुरग्यांक कसलें एक आदर्श आमचे तावन लाभता. आमकां दुसरो वस्तू वावर आसा आनी आमी सांजेच्या मागण्याक घरा पावना बगार राती न्हिदोंक मात्र आमी येता. एक फावटी एक स्त्री आपल्या दादल्या लागीं म्हणाली, कितें सायबा, तूं भुरगीं न्हिदल्या उपरांत राती घरा येताय आनी तूं उठतना सकाळीं 8 वरां जाता त्या पयलें भुरगीं उठोवन तीं इस्कलाक येतात. तुजें तोंड भुरग्यांक पळोवंक वचूं ना न्ही. तो म्हणालो, कितें करचें, म्हजें काम तशें. मोगाचें न्हू, आमच्या कुटुंबांत जर तर आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें तो संबंद, तो माया मोग तो ना जाल्यार कशें आमचें कुटुंब एकवटान जियोंक साध्य. तर आमची कुटुंबां आमी कशीं बांदून हाडचीं. आमच्या कुटुंबांनी कसो माया मोग आमी आसा करचो. देखून आमी पळोवया आमची कुटुंबाचे आदर्श कोण जावन आसा. पयल्या सुवातेर आमच्या कुटुंबाचे आदर्श जावन आसा सांतीसीम त्रिंदाद. सांतीसीम त्रिंदाद तें जावन आसा आमच्या कुटुंबाचें मूळ. कित्याक पवित्र त्रित्व सांतीसीम त्रिंदाद जावन आसा हे कुटुंब आनी ह्या कुटुंबाचेर आमची कुटुंबां आमी बांदून हाडी जाय. सांतीसीम त्रिंदाद जे देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, देव बाप पुताचो मोग करता, पूत बापायचो मोग करता आनी तांच्या मदल्या मोगाचो बांद जावन आसा पवित्र आत्मो. आनी आमच्या कुटुंबाचे मूळ उगम आनी आदर्श जावन आसाच हें पवित्र त्रित्व. कित्याक म्हळ्यार पवित्र त्रित्व तेग जण एक देव आमी म्हणटा. तेग जण एक देव कशें जाता, तें माया मोगान एकवटान. तर होच माया मोग आनी एकवट आमच्या कुटुंबांत आसूंक जाय. कशें तेग जण एक देव जावन आसात तशेंच एका कुटुंबांत तेग जाण आसात. व्हंकल न्हवरो आनी भुरगीं. व्हंकल न्हवरो आनी भुरगीं केन्ना तीं बापा पूत आनी पवित्र आत्म्या भाशेन सांगाता जियेतात. न्हवरो व्हंकलेचो मोग करता, व्हंकल न्हवऱ्याचो मोग करता, तांच्या मोगाचो बांद जावन पावतात भुरगीं. केन्ना हो बांद हो माया मोग एका कुटुंबांत आसता तेन्ना तें कुटुंब सोबीत शाबीत जावं पावता. मोगाचें न्हू, आमच्या कुटुंबाचें आदर्श जावन आसा इस सांतीसीम त्रिंदाद. ह्या सांतीसीम त्रिंदादीच्या माया मोगाचेर आमची कुटुंबां आमी बांदूंक जाय. पयल्या सुवातेर कसलें आदर्श आमकां सांतीसीम त्रिंदाद दिता. पवित्र त्रित्व पयल्या सुवातेर आमच्या कुटुंबाचे आदर्श जावन आसा. कित्याक तांचे मदें गूंड माया मोग आनी एकवट आसा. आनी हो गूंड आनी माया मोग एकवट आमच्या कुटुंबांनी व्हंकले न्हवरे आनी भुरग्यां मदें आसूंक जाय. कसलेय कश्ट संकश्ट आयल्या वेळार तांणी एकामेका आदारसून सुदारसून जिये जाय. एकामेका एकवटून तांणी जिये जाय. दुसरें जावन आसा सांतीसीम त्रित्व या पवित्र त्रित्व बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ते तेग जण एक देव जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार तांच्या मदें
गूंड विश्वास आसा. बाप रसदार, पूत सोडवणदार आणि पवित्रोत्मो आमचो पवित्र करणार. तांचे तांचो वावर ते बऱ्या तरान करतात आणि तांच्या वावरामध्ये एकामेका अर्थ आणि एकामेका सोडदोड, एकामेका माया मोग आसा. एकाची खुशी आणि एकल्याची खुशी जाता. बापाची खुशी पुताची खुशी, पुताची खुशी पवित्रात्म्याची खुशी, बापाची खुशी पवित्रात्म्याची खुशी जाता. देखूनच वांजेलांत आमी पळयता जेजू केदाळाई सांगता, म्हजी खुशी जावन आसा म्हज्या बापाची खुशी करचें. माय विल इज टू डू द विल ऑफ माय फादर. निमाणे कुर्सार तो म्हणालो, तुज्या हातांत बापा म्हजो आत्मा उपसिता. जेसेमनी म्हळ्यान तो म्हणालो, बापा म्हजी खुशी न्ही बघा तुजे खुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं. देखून ती तांचे मध्ये एकामेकाची खुशी, द विल ऑफ वन इज द विल ऑफ दी अदर, हें जावन आसा तांचें पवित्रपण. तशेंच एका कुटुंबांत व्हंकल न्हवरो आनी भुरगीं तांणी एकामेकाक खाल जावन एकामेका एक मनान एका काळजान तांणी जियेल्यार थंय एक बरें कुटुंब जावं पावता. आनी तिसऱ्या सुवातेर पवित्र त्रित्व आमकां आदर्श, कित्याक तें तांचें तें कुटुंबाचें जीवन तें जावन आसा सासणीक. तशेंच आमच्या कुटुंबाचें जीवन इन्स्टंट जावंक नजो. बगार तें सासणीक जाय. म्हळ्यार व्हंकले न्हवरे आनी भुरग्यां मदलो मोग सदांच आसा जाय, सदांच आसा जाय. तो बाळवा जाय. एका दिसाचो 2 दिसांचो तो मोग न्ही, बगार सदांच बाळचो मोग तो जाय. तर मोगाच्यानो आमची कुटुंबां इन्स्टंट जावची नाकात. आमची कुटुंबां वोड वावरू जावची नाकात. बगार आमची कुटुंबां पवित्र तित्वेच्या कुटुंबां बरी माया मोगाची, एकवटाची, सासणीक बाळची कुटुंबां आमी बांदून हाडया. तेन्ना आमची कुटुंबां जावं पावतली सर्वांक हेरांक एक आदर्श. मागण्याची कुटुंबां, माया मोगाची कुटुंबां, सोडदेडेची कुटुंबां आनी एकवटाची कुटुंबां जावं दी आमची मंगळूरची कुटुंबां. Yesu balka naman tuka, Yesu balka vandan tuka, besavam cherga walai kurpeza, venge tuja sada samando vo, besavam cherga walai kurpeza, venge tuja sada samando vo.